बुधवारा लाडफे वाठारांत दुचाकी आनी टेम्पोमदी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाताक 34 वर्सां पिरायेच्या दुचाकी स्वारकाक मरण आयलें। मरण आयिल्ल्या दुचाकी स्वाराचें नांव श्रीनिवास येल्लप्पा कालुटी अशें आसा। दिवचल दोडामार्ग रस्त्याचेर जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात सुमार 34 वर्सां पिरायेच्या एका दुचाकी स्वाराक आपटाक मरण आयलें। हो अपघात बुधवारा सांजे सादारण 7:30 वरांचेर लाडफ्या हांगासरल्या पेट्रोल पंपा पासून लागींच एका ल्हानशा वलताचेर जालो। ह्या अपघातात मरण आयिल्ल्या दुचाकी स्वाराचें नांव श्रीनिवास येल्लप्पा कालुटी अशें आसा आनी मूळ कर्नाटकांतलो हो श्रीनिवास दिवचलच्या IDC वाठारांत रावतालो अशें कळटा। हे विशीं मेळिल्ली म्हायती अशी, श्रीनिवास हो आपले मोटारसायकली वयल्यान लाडफेच्यान दिवचलच्या दिकेन वतालो जाल्यार त्याच वेळार फुडल्यान येवपी एका टेम्पोक ताचे मोटारसायकलीची नेटान धडक बसली। ते धडके बरोबर श्रीनिवास हो गंभीर जखमी जालो। बेगोबेग ताका दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो। थंयसरल्या दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें। ह्या अपघाताचो दिवचल पुलिशेन पंचनामो करून श्रीनिवास हाची डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्या। ह्या अपघात प्रकरणाचो दिवचलचे पुलीस उपनिरीक्षक सुनील पाटील फुडलो तपास करता। गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम।